नाथानायल हाका जेजू मेसियास म्हूण फिलीप कळीत कोत्ता. दोगूय जेजूचे आपोस्ल जातले. फिलीप ताका सांगता, आमकां मेसियास मेळ्ळा. दोगूय जेजूचे आपोस्ल जावंक ते मुखार सोदता. पूण नाथानायल जुदेवाची शास्त्रां बरी जाणा आसलो. मेसियास बेल्या शारान जल्मतलो म्हूण प्रवादी मिकान बाकीत केल्लें. तेच पोरी नाझारेताक तावन एकूय प्रवादी येवंक ना म्हूण नाथानायल जाणा. असले दुबाव घेवन तो जेजूशी येता. नाथानायलाच्या जिविता वयर जेजू सांगता तेन्ना नाथानायल जेजू खरोच मेसियास म्हूण मानून घेता. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत जुआंव जेजूची देख घेवन गरजेवंत भावा भयणींक आदार दिवंक उलो कोत्ता. नाटकाय पयस करून उदार मोनाची जावंक आपयता. हें आमच्या जिवितान घडों येता जेन्ना आमी ओदीक आनी ओदीक जेजूक आमच्या काळजा मोनान वळखल्यार. वेगवेगळे दुबाव देवा धर्मा वयर येतात तेन्ना जेजूशी वचून वेळ सारुया, पवित्र पुस्तक वाचुया आनी जेजूची देख घेवन दुसऱ्यांच्या गरजांक पावंक प्रयत्न करुया. आमी पवित्र स्नान घेतलां आनी आमकां सोडवण मेळ्ळ्या म्हूण हो पवित्र सभेंत एक विशेष जबाबदारी मेळ्ळ्या म्हूण आमी गर्वान बसचें न्हय. वो आमी दुसरे वन उंच उत्तात म्हूण मनान पासून हाडचें न्हय. आमकां मेळ्ळा तें देवालें देणें म्हूण वळखून देवाक सदांच दिनवाशी रावन ताच्या आज्ञाक विस्वाशी रावया. एक फुडारी जबरदस्तेन दुसऱ्याचेर अधिकार चलयना, पूण सगल्यांक सांगाता घेवन जबाबदारी पाळटा आनी फुडें वेता. आमी एकामेकाचो सांगात घेवया, एकामेकाचे गूण वळखून ते पवित्र सभेच्या तशेंच समाजाच्या बरेपणाक वापरुया. एकामेकाक आदार आनी उत्तेजन दिवया. आनी आमी कितेंय बरें केलें तेन्ना दुसऱ्यांची शाबासकी आमच्या माथ्यार चडूंक दिनासतना, पूण आमी खालती चाकरां कशीं एकामेकाचे सेवेक आसा म्हूण शाबासकी बरे भाशेन मानून घेवन देवाक दिनवासुया. तो देवान दिल्ली सगळी देणी घेवन आपस्वार्थी जावचे बदलेक देवाची देणी दुसऱ्या सवे वांटून उदार दयाळ जावंक बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया.